नमस्कार. आयच्या हेडोना तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आज आसात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सगळ्यात ज्येष्ठ नेते आणि विरोधी बाकांचेर जांची एक सक्षम भूमिका सध्या विधानसभेक पळोवपाक मेळटा. सुदीनबाब ढवळीकर, स्वागत. नमस्कार. सगळ्यात पयली गजाल म्हळ्यार म्हाका दिसता खूब वर्सां अशें विरोधी बाकांचेर बसपाचो अनुभव नाशिल्लो. फाटली सेशन बारीक आशिल्लें, हेंय सेशन बारीक आशिल्लें, पण ह्या बारीक सेशना भितर खुबश्यो मोठी गजाली घडल्यो. एडजस्ट जाले विरोधी पक्ष म्हणून प्रश्न विचारपाक. एक म्हणजे विरोधी पक्षांत बसून काम करप हें एक वेगळेपण आसा. म्हाका याद जाता जेन्ना म्हाका काँग्रेसीन डिस्क्वॉलिफाय केल्लो, तांकां म्हाका भितर घेवचो पडलो आनी इमिजिएट जे एक वर्साचें बंधन म्हजेर घातिल्लें तें सोडचें पडलें आनी हांव विरोधी पक्षांत आशिल्लो. आनी तेन्ना हांव जे प्रश्न आनी इतर गोश्टी विचारपाक लागलो तेन्ना तांणी इमिजिएट म्हाका परत मंत्रीपदार भितर घेतलो. आनी म्हाका चान्स असो मेळूना. ताजे पयलीं हांव 2000 विरोधी असो नाशिल्लो, पूण सरकारा अगेन्स्ट हांवें खूब काम केलां. पूण ज्या तरेन आतां ह्या 2017 नंतरचें जें इलेक्शन जालें आनी म्हजें मंत्रीपद काडून जेन्ना आमी विरोधी पक्षांत गेले तेन्ना एक वेगळेपण म्हाका आयलें. आनी जे इश्यू म्हाका लागता किंवा समजता, विशय म्हाका समजता, ते विशय घेवन जेन्ना हांव दुसऱ्या मंत्र्याक किंवा विधानसभेन क्वेश्चन करता तेन्ना म्हाका खरेंच नक्कीच म्हजो प्रभाव जाणवता. पूण एक गजाल सांगात, हें युनायटेड ओपोजिशन जे म्हणटात, कितलें तथ्य आसा? युनायटेड ऑपोजिशन गोंयांत जावंक शकता, हें 100%. पूण काही जे इश्यू आसा ताजेर सगळ्या जे सेंट्रल पार्टीज आसा, म्हणजे आमची पार्टी आतां गोवा पुरती मर्यादीत आसा, गोवा फॉरवर्ड गोवा पुरती मर्यादीत आसा. पूण काँग्रेस आमच्यात आसा, NCP फाल्यां सकाळीं आयली जाल्यार आमच्यात आयली जाल्यार ते नॅशनल लेवलाच्यो पार्टी आसा. तांणी जे गोंयकारांचे इश्यू आसा ते जर नॅशनल लेवलाक आसा जाल्यार तेय गोंयकारां बरोबर रावपाक जाय, जाल्यारच हें सगळें बरे तरेन वचूं शकता. तांणी एक विशय घेतलो आनी नॅशनल पार्टी म्हणून दुसरे स्टेटीन दुसरो विशय घेतलो जाल्यार नक्कीच ताचो इफेक्ट आमच्या ह्याचेर जावं येता. न्ही, एक गजाल कित्याक विचारता, कारण ह्या अधिवेशना भितर सुद्दां की जेन्ना CAAचो मुद्दो आयलो तेन्ना ते सगळे जाण एकवटीचे नाशिल्ले, तुमी एकवटीचे नाशिल्ले. सो अशे कितलेशेच इश्यूज फुडारा आसतले. आतां म्हादयचो इश्यू तुमी अख्खे गोंयच्या निदर्शनाक हाडून दिले की BK हरिप्रसादान राज्यसभेक हो इश्यू काडला आनी कळसा बंडुरा खातीर EC मागली आनी तो काँग्रेसीचो लिडर. सो ह्यो ज्यो गजाली आसात अशी कितलीशीच अशी काचकिसांवां आसतलीं. बरोबर. अशी परिस्थिती भितर हे युनायटेड ओपोजिशन जावंक शकता, कारण युनायटेड सगळे जाण अशे वेगवेगळे बॅकग्रावंडांतल्यान गोंयच्या विशयाचेर युनायटेड ओपोजिशन जावंक शकता. आतां 2 विशय CAA आसा. हांवें CAAक ओपोजूय करूना आनी सपोर्टूय दिवना, हांव मदीं रावला. कारण आजून CAA विशीं खूब लोकांक म्हायतीच ना. CAA लावच्या पयलीं किंवा NRC लावच्या पयलीं ह्यो गोश्टी तांणी जे इतर पक्षांतले नेते आसा किंवा बाकीचे जे मोठे हे आसा, फॉर एग्जाम्पल आर्च बिशप प्रत्येक कडेन आसता तांकां, किंवा मोठे स्वामी किंवा बाकीचे लोक, अशे जे इतर धर्माचे पदाधिकारी किंवा तांचे लिडर्स हांचे कडेन जर ते डिस्कस जावन ते आयिल्ले आसत जाल्यार ताका वेगळेपण येतलें आशिल्लें. ते येवना, हो एक बाजू जाली. दुसरी बाजू आजून पसून CAA विशीं, NRC विशीं जनमनशाक खुबश्यो गोश्टी खबर ना. तो एक विशय आसा. आनी तिसरो विशय आसा, तातूंत एक्झॅक्टली कितें दिलां हें भारतीय जनता पक्ष मेन पार्टी सेंट्रला आसा ताणें अजून पर्यंत तें डिक्लेअर केल्लें ना. पयरूच हांवें आयकलां तेंचो लॉ मिनिस्टर हें सगळें घेवन वतलो, थंय मिटिंगो घेतलो आनी ताजे विशीं लोकांक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करतलो. पूण आजून पसून ते कन्विन्स जाले की ना हें म्हाका खबर ना. आनी त्या खातीर हांवें असो निर्णय घेतलो मगो पक्षा तर्फे, कारण मगो पक्षान जो निर्णय हांव घेता ते मान्य आसा म्हणून, की हांव न्यूट्रल रावलो. न्यूट्रल कित्याक रावलो हेचो अर्थ हांव म्हजें डिसिजन दिवचो ना अशें, पूण एट दीस स्टेज जेन्ना खुबश्या लोकांच्या मदीं आजून संभ्रम आसा त्या विशीं हांव न्यूट्रल रावला. सगळे जाण म्हणटा कितें की सुदीन बाबाची राजकारणाची जाण इतली आसा की तुमी झप करून खंयचोय एक टोकाचो निर्णय घेनात
ना आणि एक ह्या इश्यूचेर सुद्दां तुमकां खाच खळगे सारखे बरी खबर आहात सो तुमी बीजेपीक दुखोवपाकूय सोदनात आणि त्याच बरोबर तुमी तुमचे बरोबर सध्या जे पक्ष आसात तांकांय दुखोवपाक सोदनात दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल डिसिजन रादर देन आयडियोलॉजिकल नाही ह्यातून दोन गोष्टी आसा भारतीय जनता म्हणून neutrality. कितल्याशाच आमदारांक वॉट इज CAA अँड वॉट इज NRC हें पयलीं खबर ना हांव सांगता त्या खातीरूच ते भाश्य करना कोणीच त्यांच्या आमदारान अजून बसून हेचेर भाश्य करूना तांणी इतलें सांगलां पार्टी सांगता तें आमी आयकता म्हणून पूण तांणी स्वता भाश्य करपाक जाय ह्या विशयाचेर जाल्यार मागीर बाकीचेर आपोआप भाश्य करपाक लागतले हो एक विशय जालो दुसरो विशय आसा की हो जो CAA किंवा NRC कायदो आसा तो गोंयांत कितलो त्रासदायक आसा हें पळोवपाची आवश्यकता आसा खरेंच गोंयांत हो कायदो त्रासदायक आसा काय कितें काय गोंय आनी आमी सगळे भारतीय अशें म्हणून जे कोण भायल्यान आयल्या तांचे खातीर हो त्रासदायक आसा हाजेर आमी पयलीं विचार विनिमय करपाक जाय आनी एकठांय येवपाक जाय खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसता एक पक्ष तें काम करता ताजो इम्पॉर्टन्स लोकां पर्यंत पावना आनी तो पक्ष मागीर फुडल्या इलेक्शनाक लॉस जाता अशें भारतीय जनता पक्षाचें 2024 जावं शकता कायदो सुद्दां जर बरो आसत पूण लोकां पर्यंत जर तो पावलो ना जाल्यार भारतीय जनता पक्षाच्या अगेन्स्ट वचून 2024 ते घर वचूंक शकता म्हणजे सरकार घर ते घर वचचें ना कारण सरकार घर वचूंक शकता आनी ह्या खातीरूच ज्या तरेन तो कायदो तांणी इम्प्लिमेंट केलो तो जावपाक जायनाशिल्लो तो लोकां मदीं वचून प्रत्येका कडेन डिस्कशन करून पयलीं कन्सल्टेशन जावपाक जाय आनी त्या नंतर तो वचपाक जाय एक गजाल आहा की तुमी आनी विजय सरदेसाय म्हाका ती एक विचित्र फेज याद आसा जेन्ना मनोहर पर्रीकार हातोणार आशिल्ले आनी तेन्ना खंय तरी तें एक लिडरशीप आनी एक पावर टसल आशिल्लें सारकें फुडें परिस्थिती अशी आयली की टुडे यू गायज आर एलायज पचोवपाक खूब कठीण जाता पूण दिसता की यू गायज आर बिहेविंग लायक एलायज तुमी कशें पचयलां हें आनी ती जी फेज आशिल्ली ट्रिकी फेज नक्की कितें घडलें मनोहर पर्रीकाराच्या लिडरशिपी अंडर काम करप ही मजेदार गोश्ट आसता हे काम करपाक मनीस चलता जो काम करपी आसा तो ताजे अंडर काम करूं शकता कारण ताकाय बरे मनीस काम केल्ले जाय आनी त्या खातीर म्हजेर ताजो विश्वास आशिल्लो आनी त्या प्रमाणे हांव तें काम करतालो आज हांवें जवळ जवळ हे जे रस्ते म्हणा वॉटर सप्लाय म्हणा जी कामां केल्या ती सगळी ताजे अंडर केल्या आजून पसून नवे मुख्यमंत्र्याच्या अंडर खूब आजून कांय कामां जावना कितें जाल्यार ती मेंटेनन्स कामां जाल्या मेजर कामां सगळी ताजे अंडर जाल्या आनी जी गडकरी आसा किंवा वॉटर सप्लायांतले बाकीचे तज्ञ त्या वेळावयले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे मंत्री आसात तांच्या माध्यमांतल्यान जाल्ली ही सगळी कामां आतां नवें सरकार आयलां तांणी आजून पसून ना म्हजें आनी विजयाचें तशें वायट कांय नाशिल्लें एक वेळ अशी हें आशिल्ली की विजय आनी हांवें मेळून हें मुखार व्हरपाचें अशें मनोहराचें स्वप्न आशिल्लें आनी ताजे बरोबर भारतीय जनता पक्ष बरोबर रावपाचें हें मनोहराचें हें आशिल्लें विचार आतां मनोहराचे विचार हे बाकीचे तांचे पदाधिकारी पाळटले की ना हें म्हाकाय खबर नाशिल्लें किंवा हें करता कारण हें जें सरकार केलां तें एका फोनार सरकार केलां नितीनजी गडकरीन 3:45 म्हाका हांव फातोडेर ना सांजे इलेक्शन रिजल्ट 3 जाल्या 3 हांव भायर सरलां सर्टिफिकेट घेवन 3:15 सुमार आनी 4:45 सुमार हांव खोर्लेच्या रेल्वे ओव्हरब्रिजार पावला त्या वेळार म्हाका फोन आयला नितीनजी गडकरी आनी ताणें म्हाका फोन केलो एकूच की आमी गोंया आयलो आपूण जाल्यार सरकार जातलें काय म्हणून हांवें ताका सांगलें आमी गोव्यात या आमी सरकार करुया म्हणून मागणी बी कांय ना हे ह्या लोकांक कोणाक खबर ना आनी ही सत्य आसा आनी त्या नंतर हांवें ताका इतलेंच सांगलें की तुमी विजय कडेन बोलावे लागेल म्हणून हे दोनूच शब्दाचेर आमचें सरकार जालां आनी तो त्या नंतर विजया कडेन उलयला काय कोण विजया कडेन उलयला त्या वेळार पूण विजय जर नाशिल्लो हांव जर येस म्हणून आशिल्लें जाल्यार हें सरकार जावं नाशिल्लें हें तांकां खबर आसा आज पश्चाताप जाता म्हाका पश्चाताप जायना कारण काँग्रेसीन तेन्ना आमकां सांगिल्लें आमी सरकार करता आमी लिडर करता 12 वरांचेर पर्यंत काँग्रेसीन लिडर करूना न्ही म्हणून काँग्रेसीचें सरकार जावना न्ही दुसरे दीस 12 वरां पर्यंत काँग्रेसीन आपलो लिडर चूज करपाचो आशिल्लो तांणी वोटींग घातलें आनी तें वोटींग तांणी 8 पर्यंत रातचें दवरलें सो पश्चाताप करपा सारकें कांयच ना
तांचे बरोबर हांवें सरकार नाकारलेलें जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली. कोणा कडेन काँग्रेसीन तांणी सांगलें आपूण लिडर चूज करता, आमी सरकार करता. पण आज इन आनी हांवें तांकां सांगलें म्हाज्या म्हायती प्रमाणे भारतीय जनता पक्ष सरकार करता, तुमी सरकार करूं शकचे ना अशें हांवें म्हटलें तांकां सांगलें. तांणी सांगलें म्हाका 12 पर्यंत आमचो लिडर जातलो आनी आमी सरकार करता. हांवें म्हटलें करा तुमी कितें अशी जेन्ना तांणी सांगिल्लें म्हाका तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी खऱ्यो गोश्टी. हांव फटिंगपणान येता एक गजाल आज इन हायंडसायट दिसता की सेकंड टायम जेन्ना मनोहर पर्रीकरांचें निधन जालें ताजे उपरांत जो ड्रामा जालो थंय, तुमचे 2 आमदार फारां येतात, रात्रीचो खेळ जाले आनी फायनली तुमी लेटर दिलें. विजय सरदेसाय आज ओपनली सांगता की आपली चूक जाली म्हणून. तुमकां दिसता की तुमची चूक जाली? ना, हांव लास्ट पर्यंत राविल्लो विजयाक. हांवें जेन्ना ते थंय भितर घेता म्हणून कळ्ळें म्हाका तेन्ना हांवें लेटर दिलें तांकां. ते लेटरूय दिलें कितें, विश्वजीत आनी मायकल लोबो म्हजे कडेन आयले तेन्ना हांवें येस म्हटलां. विश्वजीत आनी मायकल लोबो म्हजे कडेन आयले आनी त्या नंतर नितीनजी गडकरी कडेन हांवें विश्वजिताच्या फोना वयल्यान हें केलं आनी ताचेर हें म्हटलां. तेन्ना दिपकाचो जो पळय शिरोडा उबे रावपाचो आशिल्लो तें डिस्कशन हांवें 6 म्हयने पयलीं आमच्या पर्रीकारा कडेन केल्लें आनी दिसता आज त्या खिणाक. कारण एक गजाल आसा, जेन्ना गव्हर्नर स्वेरीन करता तेन्ना गव्हर्नरा कडेन 21 जाणांच्यो सही जाय पडटात. बरोबर. गव्हर्नर कॅनॉट स्वेर इन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द हाऊस. गव्हर्नर हॅज टू स्वेर इन ऑन द एक्चुअल मेजॉरिटी नंबर. आनी त्या दीस जर तुमी तें लेटर दिनात जाल्यार 21 जाण जायना. आनी त्या दिसा जर हांव प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री म्हणून लेटर दिना आसत, प्रमोद सावंत आज पासून मुख्यमंत्री जावचो ना. आज दिसता कारण तांच्या मनांत वेगवेगळे विचार आशिल्ले. तांकां प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री नाकाच आशिल्लो. हें भितरली गजाल आसा. कोणाक नाका आशिल्लो? तांच्या काही लोकांक. कारण तांणी सुतोवाच आमचे कडेन केल्लो, अमको मुख्यमंत्री जाल्यार तुजें हें कितें, तेजेर हांव सायलंट राविल्लो. हें प्रमोद सावंताकूय खबर ना, हें तेंच्या टॉप लिडरांक खबर आसा. हें प्रमोद सावंताक मागीर कळ्ळें जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण सगळ्यांनी प्रमोद सावंताचें नांव आयलें बरोबर एकमत दाखयलें. हेंय प्रमोद सावंतान लक्षांत दवरपाक जाय. नाजाल्यार प्रमोद सावंताचें नांव थंय नाशिल्लें. हांव इतलेंच सांगता. आनी विजयान जो मनशाक ओपोज केलो नाशिल्लो जाल्यार प्रमोद सावंत मुख्यमंत्रीच जावचो नाशिल्लो. आनी जर आज दिसता की तें लेटर दिली ही चूक जाली, कारण विजय आज ओपनली आयज ना चूक आनी राजकारणांत चूक आनी जनरली तुमचे राजकीय आराखडे चुकनात ना. चुकलो राजकारणांत चूक न्हय. एकादली 20 दीस बीजेपी मे डावन बाय लेस दॅन 5. ह्या घडामोडीन चूक अशी म्हणना. राजकारणांत कशें आसा, शब्द हो इम्पॉर्टंट आसा. हांवें तांकां शब्द दिलो. पळय फाटल्या फावटी 2012 आमी तांकां युतीचो शब्द दिलो. आमी युती बरोबर रावले. 21 ते आनी आमी 3 जाण आयले. इतलें करून तांणी म्हाका मंत्रीपद दिलें, हें सगळें खरें. पूण त्याच बरोबर हांव तांचे भितर आसतना एका मिटिंगेक हांव तांच्या मुख्यमंत्र्याचेर उलयलो म्हणून म्हाका आनी दिपकाक तांणी काडलो. युतीचे आमी त्या वेळार आमी कशें तांचे बरोबर रावतले हो प्रश्न येतालो. म्हणून आमी वेगळे गेले. ते उलोवं कितें ते हें उलयले नंतर तें फाटलें विसरता. फाटले युतीत आसतना आमकां तशें काडूंक शकनाशिल्ले ते. तांणी काडून उडयले. तांचे पार्सेकार मुख्यमंत्री आशिल्लो ताणें तांकां काडपा लायले अशें तांणी म्हाका सांगलें. प्रश्न तो नाशिल्लो. प्रश्न आमी युतीत आशिल्ले. आमी युतीत आशिल्ले म्हणून तुमकां 21 सीट मेळ्ळे. नाजाल्यार तुमकां मेळचें नाशिल्लें. तुमकां 13 पेक्षा कमी मेळटलें आशिल्लें नाल्यार. एक गजाल सांगा, जेन्ना सदानंद शेट तानावडे अध्यक्ष जालो, ही वॉज सिटींग इन द सेम चेअर द नेक्स्ट डे. आनी त्या हिडोना भितर ताणें सांगलें की आमी सांगिल्लें दीपक ढवळीकराक तूं अपक्ष राव, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, पक्षाच्या सिम्बॉलाचेर रावनाका. इतली सूट दिवन सुद्दां सुदीन बाबान आनी दीपक बाबान आमचें आयकलें ना म्हूण. म्हजो पयलीं म्हणजे अध्यक्ष जो नवो जाला ताचे कडेन ताचेर विश्वास ना. कारण 2-3 फावटी ताणें म्हजे कडेन इतल्यो गोश्टी केल्यो त्यो ताणें इम्प्लिमेंटूच करूं ना. तुमकां सादी गजाल सांगता. जेन्ना राज्यसभेचो उमेदवार ताणें उबो केलो तेन्ना आमची 3 मतां इम्पॉर्टंट आशिल्लीं. ताणीं म्हाका कितें कितें सरपंच हें सगळें आमी बसून ठरोवया प्रियोळ मतदारसंघात अशें सांगिल्लें. हांवें हरशीं विचारूच नाशिल्लें.
ते केन्नाच जालें ना. राज्यसभेचो तांचो आमच्या हाका लागून तांचो उमेदवार निवडून आयलो नाशिल्लो. म्हजें नांव हांवें ऑलरेडी एक टॉपमोस्ट बिझनेसमॅन फ्रॉम द पणजीम हांवें सजेस्ट केल्लो म्हज्या हातूंतल्यान. आनी आमी जर ठरयल्लें हांवें आनी विजयान जाल्यार तो मनीस राज्यसभेचो मेंबर जालो. पूण आमी युतींत आशिल्ल्या कारणान आमी एक मनोहर पर्रीकाराचो मान दवरून आमी तें एक्सेप्ट केलें. म्हाका खूब वायट दिसलें, एक्सेप्ट केलें. दुसरी गजाल, जेन्ना हें इलेक्शन डिक्लेअर जालें MP इलेक्शन, तेन्ना पयले दीस सांजचे म्हाका काडला ताचे पयले दीस तो आनी नरेंद्र सावयकार म्हज्या ऑफिसां आयल्या बंगल्यार आनी म्हाका सांगलां दुसरे दीस 11 वरांचेर तूं थंय यो आनी आमचे फॉर्म भरता थंय येता. आनी आय एक्सेप्टेड. हे केन्ना पयले दीस सांजे 5 ते सांगता त्याच मिटिंगे भितर तुमकां सांगलें की दीपक ढवळीकर अपक्ष रावल्या कोता येता. पूण ते ही पिशेपणां तांची अशें उलोवप. म्हणजे दीपक हो अध्यक्ष हें सुद्दां ताका खबर ना. तो जसो पार्टीचो अध्यक्ष ते म्हणटात तुमी सरकारा रावन मागीर कशें घडटा. अरे सरकार म्हणजे हांवें सांगिल्लें पयलीं जेन्ना ते म्हणटा आमी इतली सूट दिवपाक तयार आशिल्ले. तांणी सूट दिवपाक म्हाका त्या वेळार म्हाका गरज नाशिल्ली. कारण हांव जे तांचे लिडर आशिल्ले तांचे कडेन ऑलरेडी मनोहर पर्रीकारा कडेन उलयल्लो दीपक उबा थंय रावतलो म्हणून. हो हाचे कडेन उलयल्लो कोणा कडेन आमच्या नितीनजी गडकरी कडेन की तूं दीपका थंय आमी दवरतले म्हणून. आनी आमी युतींत नाशिल्ले तुमचे बरोबर तें करपाक. सरकाराक तेंको कित्याक दिलो आमचो. तुमचें सरकार जायनाशिल्लें म्हणून आमकां घेतले तुमी जर फाल्यां सकाळीं 21 आयिल्ले आनी आमी हांव आनी विजय भायर आशिल्ले आमकां पळयतले आशिल्ले तरी आतां गेलां तशें ना न्ही. आमकां तेची गरजूय ना. म्हाका तरी गरज ना. ते कितें उलयता आय डोंट नो. म्हाका तशी हांव हाजी म्हाका आवडना. दीपकान इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करप ह्या प्रपोजला अर्थूच ना. आमी मगो पक्षच दीपकालो. दीपक इज द अध्यक्ष. आनी हो कित्याक कितें कितें उलयता हाचो अर्थ कितें. तांकां MG सोंपोवपाक जाय. हाचो अर्थ भारतीय जनता पक्ष स्पश्ट सांगता. ह्या इंटरव्यूक जर ताणें अशें तुमकां सांगलां आसत हाजो अर्थ लोकांनी नोंद घेवपाक जाय. ताका MG सोंपोवपाक जाय. तांचें एकूच हें आसा इश्यू की MG म्हणटा ती रसातळाक पावोवपाची गोंयांत. तें तांकां शक्य ना. जो पर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकराचे आनी गरीब लोकांचे ह्या पक्षाचे आशिर्वाद आसा तो पर्यंत मगो पक्ष हो सुदीन ढवळीकार दीपक ढवळीकार न्हय कोण ना कोण तरी बरे लिडर येतले आनी हो मुखार चलयतले. जसो हांव आयलो हांव आतां 20 वर्सां जालीं घेवन आसा. म्हजे पयलीं रमाकांत घालप आशिल्लो बाकीचे प्रकाश वेळीप आशिल्ले ते घेवन आशिल्ले. कितें तो सोंपलो ना. तो सोंपूं शकना. कारण मगो पक्षान जी पळय बेज तयार केल्या ती मगो पक्षान केल्या. भारतीय जनता पक्षानूय करूं ना आनी काँग्रेसीनूय करूं ना. पण ह्याच भारतीय जनता पक्षान तुमकां मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिल्ली न्ही. ती म्हाका दुसऱ्या पक्षांत येवन म्हजो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत येवन त्यो गोश्टी करपाच्यो ते म्हजे म्हाका कोणी निवडून दिला मगो पक्षान. आज हांव मगो पक्षाचो नेतो म्हणून वावुरतां. येदा कदाचित हांव भारतीय जनता पक्ष आशिल्लें ते म्हाका तिकेट दितले आशिल्लें ना न्ही. सो हांवें म्हज्या पक्षाचें राखण करप हें म्हजें कर्तव्य. आनी त्या कर्तव्याची भावना आनी जबाबदारी घेवन हांव कार्यरत आसा आज पसून. नाजाल्यार एकटोच मनीस असो कोण रावूंक शकना. आनी ते रावपा दिवपी तांचे कडेन ते तांची बेज ना म्हणून ते रावपा दिल्या. ते कुत्रे चडयत आसा म्हजेर पूण ते कुत्रे कितपत चडटा हें लोक जाणा. म्हाका एक गजाल सांगात. तांचे कडच्यान तुमकां ऑफर आयिल्ली ती मर्जराची आयिल्ली काय फक्त तुमी येवपाची. मर्ज करून येवपाची. MG मर्ज करून येवपाची. आनी अशें आसतना ना म्हणपा फाटलें कारण कितें. कारण म्हाका गरज ना थंय. म्हाका ज्या पक्षान म्हजो जल्म जाला त्या पक्षाक कुशीन दवरून हांव तांकांच विचारतां. खुद्द अध्यक्षा विचारतां किंवा बाकीचे लिडरां तांचे विचारतां. बरे बरे लिडर सतीश धोंड आसा तो पक्ष असो चान्स मेळटा म्हणून पक्ष सोडटलो. म्हाजो प्रश्न तांकां. जे सामके दिग्गज नेते तांचे आसा तांकां प्रश्न म्हजो हांगा. विनय आसूं सतीश आसूं किंवा आनी कोण जे भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी आसूं तांकां जर अशी कोणी ऑफर दिली दे वील लीव द पार्टी. तत्व म्हणून कितें आसा न्हय. हांव तांकां थोडे तांच्या नेत्यांक तत्व आसा. कितें हांव तशें वायट म्हणना तांकां. ज्या नेत्यांक आतां जर अध्यक्ष उलयला जाल्यार ताका तत्व ना. एक खरो म्हणजे अध्यक्षान हें उलोवप हें चूक पयलीं. एक गजाल म्हाका सांगात की ह्यो सगळ्यो घडामोडी जेन्ना घडटात तेन्ना लोकांच्या मनाक सदांच एक दिसता की सुदीनबाब केन्नाय BJP बरोबर वचपाक शकता. आमचें वागणें तशें आसा न्हय. म्हजें वागणें हांव संस्कृतीमय घरांतल्यान वाडिल्लो मनीस.
बीजेपीचे आचार तुम्ही विचार आज जेन्ना विरोध करतात तेन्ना सगळे जाण म्हणटात की फाल्यां जर ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ऑपॉर्च्युनिटी सुदीन बाब परत बीजेपी बरोबर वचलो. नाही ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे कितें तांणी म्हाका काडून उडयला लक्षात हाडा ते जे कोण उलयता तातूंत अर्थ ना. मान सन्मान जो मनशाक आसा तो मनीस असले करना. तुम्ही वचचे ना परत डेफिनेटली तांचे पक्षांत वचून हांव पक्षांत न्ही. मर्ज जावन फाल्यां मोगो आणि भारतीय जनता पक्ष ओके हांची युती परत जावपाक शकता काय कितें? पळय पॉलिटिक्सांत खूब गोश्टी अश्यो आसतात ताचेर एट दीस स्टेज बोलणें करप किंवा उलोवप हें बरोबर न्हय. त्या त्या वेळार कशी परिस्थिती येता, समज परिस्थितीच अशी आयली की लोकांनीच जर तशें इक्वेशन तयार केलें जाल्यार ताका अर्थ कितें उरलो. मागीर तेन्ना विजय सुद्दां थोडे काँग्रेसचे सुद्दां एकठांय जावन तें सरकार करचें पडटलें. अश्यो गोश्टी जाता. 7-7-7-7-7-4 अशें जर निवडून दिले जाल्यार कितें करता, जाल्यार खंयचें तरी कॉम्बिनेशन करून तें सरकार करपाकूच जाय. हाचो असो अर्थ न्हय की आतांच आमी तेजे बरोबर वतले. हें कॉम्बिनेशन केन्ना जाता, लोक मतदार जे आसा ते मतदार कशी मतां दिता ताजेर कॉम्बिनेशन आसता. पण आज जेन्ना तुमी भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षां कडेन पळयतात, काय बरोबर तुमकां चड कॉन्फिडन्स कोणा भितर दिसता? म्हणजे समजुना म्हाका. एक एलाय म्हणून किंवा पोटेन्शियल एलाय म्हणून, कारण तुम्ही दोगी जाणां बरोबर काम केलां, एक पोटेन्शियल एलाय म्हणून तुमकां भारतीय जनता पक्ष चड संघटीत दिसता काय काँग्रेस चड संघटीत दिसता? पळय हांव अशें म्हणा, एक नाणें आसता आनी नाण्याक दोन बाजू आसता. म्हाका नाणें हे दोनूय बाजू एकाच तरेच्यो आसा. कारण तातूंत व्हडलेशें कांय ना. कारण सगळे जाण स्वता खातीरूच काम करता. आज तुमी हांव फायनान्साचेर येता. जर भारतीय जनता पक्ष स्वता खातीर काम करना अशें धरून चल जाल्यार आज फायनान्साची परिस्थिती ह्या मुख्यमंत्र्याची अशी कित्याक जाली? त्याच्या भितर सुद्दां तांकां मुखार हो मुख्यमंत्री आसपाक जाय की नाका हो सुद्दां प्रश्न आसतलो. कारण नाजाल्यार 34 आनी 35% बजेट जाता तो पर्यंत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार सेंट्रल आसा. तांणी कितें केलें? म्हजो प्रश्न आसा तांकां. तांणी कितें केलें हाका? काय मुख्यमंत्र्याक तांणी सारको वाऱ्यार उडयलो काय? ह्या 34-35% बजेट प्रोविजन करून गोंयांत कांय जावचें ना. हांव सांगता, ताणें कितलें सांगू आमी हें करता आपूण अशे पयशे हाडटा, इम्पॉसिबल. आज जर ताणें 20,000चें बजेट केलां जाल्यार एटलिस्ट 80% ऑफ द बजेट एक्सपेंडिचर जावपाक जाय. ही परिस्थिती तो हाडटलो इथं म्हाका दिसना. आनी जो पर्यंत ही परिस्थिती तो करूं शकना तो पर्यंत हे अशेच गोश्टी. एक गजाल म्हणटात की मोगो पक्ष वाडोवपाक जाय, पण जेन्ना वाडोवपाची परिस्थिती येता तेन्ना तुमचे 2 आमदार सोडून वतात. मान्य म्हाका. अंदू तर हांवें ज्या मनशाचेर हांवें विश्वास दवरलो ती चूक जाली. तो मनीस दिपक पावसकर आशिल्लो. तोच मनीस सोडून गेलो. तो म्हणटा आपल्या मंत्रीपद दिलें ना म्हणून गेलो. आज ताका मंत्रीपद दिलां. कोणी दिलां? म्हजो आमी इलेक्शनाच्या पयलीं एक गजाल डिक्लेअर केल्ली, आमचे सगळे भाशणांत आसा ती, की जो पयले फावट आमदार आसा ताणें सगळे लेजिस्लेटीव लॉज जे आसा आनी फायनान्शियल रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा ती शिकची आनी त्या नंतर एक एक गोश्ट ताणें मागची म्हणून. हें आमी ठरयल्लें, आमची एग्जिक्युटीव कमिटी बसून ठरयल्लें. आनी शक्यतो जो पयलो टर्म आसा जाचें शिक्षण एकांतलें कमी आसा ताणें तर तें शिकचेंच. असो जेन्ना मनोदय पार्टीच्या माध्यमांतल्यान जाला तेन्ना तें मंत्रीपद ताका आमी दिवंक शकना. तो तें रिजन दिता कितें की गोवा फॉरवर्डान 3 दिले की आपल्या दोनूच तुवें दोनूच कशें घेतले. म्हजे 2 हेका लागून तें सरकार जालें, नाजाल्यार तें सरकार जावचें नाशिल्लें. हांवें जर सांगिल्लें की विजयाक 2च घे जाल्यार थंयय जावचें नाशिल्लें आनी परत बीजेपीतूय धुसफूस जातली आशिल्ली. तांकां आनी परत एक मंत्रीपद कमी जातलें आशिल्लें किंवा तांकां पक्षाक कुशीन. तुमी कितें दोश दिपक पाऊसकार येता बाबू आजगांवकार दिना? ना, हांव बाबू आजगांवकार सिनियर न्हय. बाबू आजगांवकार आमच्या पार्टीन कितें आशिल्लें, सिनियर आसता तांकां पयलीं चान्स. तुमचो विश्वासघात कोणी केलो? दिपक पाऊसकारान? दिपक पावसकारा विशीं म्हजो खूब हें आशिल्लो, एक्सपेक्टेशन आशिल्लें दिपक पावसकारा विशीं. कारण तो यंग आसा आनी ताका फुडारपण आसा फुडें.
भारतीय जनता पक्षांत वचून तो कितें करतलो आय डोंट नो, पूण मगोत पक्ष आसल्यार तो एक बरो लिडर जावं शकतालो, थंय तो लिडर जावं शकना. हें म्हजें. कित्याक एकदां ताका भारतीय जनता पक्षान पयले इलेक्शनाक खुद्द तेंडुलकरान फटयल्लो ताका. तो म्हज्या ऑफिसांत आशिल्लो, आमी ताका तो सीट दिल्लो आनी थंय सिटार 2012 इलेक्शनाक ताका आमी आमचो कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केल्लो. ताका जेन्ना तो म्हज्या म्हऱ्यांत बशिल्लो तेन्ना ताका तेंडुलकराचो फोन आयलो, तूं उठ आनी यो, आमी तुका सीट दिता म्हणून. आनी तेन्ना तेंडुलकरान ताका व्हेलो, पूण ताका सीट दिवना गणेश गांवकारान. आमी तेन्ना युतींत आशिल्ले. ही सत्य घटना आसा, ताका विचारल्यार कळटलें. ही सत्य घटना. कित्याक हांव फटिंगपणां करना, कित्याक हांव ताका एज अ लिडर पळयतालो, तागेल्या भावाक आनी ताका, की मुखार एमजीत आमकां यंग जनरेशन जाय आशिल्लें. सुनील ढवळीकार आज 60 वर्सां क्रॉस केली, दीपक 60 क्रॉस केली. आतां नवे लिडर जे आसा 40-45 वर्सांचे, तातूंत हांव एक दीपक पावसकर हो घेवन वचूं शकता. ताजें जरी शिक्षण कमी असलें तरी हो पक्ष तो घेवं शकता अशें आमकां दिसतालें. पूण ताज्या मनांत कितें आशिल्लें हांव नकळो आमचे विशीं, तें हांवें केन्नाच विचारूं ना ताका. लास्ट प्रश्न म्हजो, ह्यो ज्यो घटना घडल्यो 2017 ते 2020, कितें शिकले? खूब शिकलो हांव पॉलिटिक्सांत. आनी पॉलिटिक्सांत कशें वागप हें म्हाका आतां कळ्ळें. आनी तातूंतल्यानूच हांव आतां फुडें म्हजें मार्गक्रमण करतलों. कशें वागप? म्हणजे अशें सडेतोड किंवा एक गांव दोन तुकडे. एक गांव दोन तुकडे हे चड भारतीय जनता पक्षांत जाता. कारण हांवें स्वभावान ना तें, म्हज्या स्वभावान ना, पूण तें म्हाका करचें पडटलें मुखार. कारण हांवें तसलें केल्लें ना. हांव मातसो स्ट्रेट फॉरवर्ड मनीस. जें जाता तें हय म्हणटा, जें जायना तें जायना म्हणून सांगता. त्या खातीर म्हाका मातसो मोल्ड जावचें पडटा, ओपोजी जाता. त्या खातीर म्हाका ओपोज जाता. प्लेजर टॉकिंग. पूण जें जाता तें हांव करीत आसता. थँक्स अ लॉट. आयले, इतली बरे तरेन मुलाखत दिली. थँक्स.